नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। डॉक्टरांच्या संरक्षणा खातीर गोंय वैजकी कायद्यान दुरुस्ती करपाची गरज। दोतोरांची सुरक्षा म्हत्वाची, सरकारा वतीन सगळी तरेची घेतले खबरदारी। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची हमी। फेस्ताच्या कोफुसा उपरांत मडगांव पालिकेन वायफाय बिलाचे गुड्डुलासाव आदल्या मुख्याधिकाऱ्याचो हात, नगराध्यक्ष शिरोडकाराचो आरोप। गोळी वखदा तस्करी प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन तेलंगणाचे सय्यद जिब्रानाक केली अटक। सुमार 1.5 लाखांची 4.64 ग्रॅम गोळी वखदा जप्त। राज्य वेळार मोठ्या वजन म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर करची कारवाय। सलग तिसऱ्या दिसा हणजूणकारांचे आंदोलन। केरी दर्यावेळ चलता बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग, प्रशासनाची पुराय नाडनदर कारवाईची थळाव्यांची मागणी। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मुर्तीचेर कायमची घालची बंदी, नाजाल्यार आमच्या पारंपारीक मुर्तीकला वेवसायाचेर इतली हावळ। पारंपारीक मुर्तीकारांनी उक्तायलो हुस्को। आता खबरो विस्तारांत। महिला दोतोराचेर कोलकातान जाल्लो अत्याचार हो दुर्दैवी आसा। डॉक्टरांच्या संरक्षणा खातीर गोंय वैजकी कायद्यान दुरुस्ती करपाची सामकी गरज आसा। दोतोरांची सुरक्षा म्हत्वाची आसा, ते खातीर सरकारा वतीन सगळे तरेची खबरदारी घेतल्या अशी हमी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। तिचे सरकाराच्या नेतृत्वान आयज थंय पळयता आमी की ह्या तरेची तिचे सरकार आसतना ह्या तरेची घटना जे घडल्या आनी आयज डॉक्टर सगळे कडेन रस्त्यार आयिल्ले आसा इन सपोर्ट ऑफ ते डॉक्टर जेची मृत्यू जाली आनी ह्या तरेचे भयानक परिस्थितीन तिची मृत्यू जाली आनी हे टीएमसीचे सरकार जे आयज थंय राज्य करता, म्हाका दिसता की ती महिला असून तिका महिलाचे सेंटिमेंट कळना। हे सगळे गोष्टी राजकारणाच्या दृश्टिकोनान पळोवपाची गरज नासता। आयज आमी गोंय राज्यान आमच्या डॉक्टरांक आमी कमिटमेंट दिता की डॉक्टरांचे जे कितें प्रोटेक्शन, जे कितें CCTV कॅमेरा, जे तेंचे विचार आनी जे तेंचे विचार ते रेझोनेट करता तेंचे विचारधारा की आमी वी सपोर्ट द डॉक्टर्स इन कॅलकटा, तेंचे सेंटिमेंट जे कितें घटना थंय घडल्या, आमचो बी डॉक्टरांक पूर्णपणे पाठिंबो आहा। आयज आमी डॉक्टरांचे बरोबर रावतले आनी जे कितें गोंय राज्यान आमी सगळे गोष्टी आमी केल्ले आसा। पयलींच्यान वेगवेगळे जे गोष्टी जे डॉक्टराची कितें इच्छा आसा, आयज आमचे डॉक्टर्स इन सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन कॅलकटा आनी मेडिकल आमचे फ्रेटर्निटीचे सगळे लोक जे आयज कलकत्ता आयज ते आयज रस्त्यार आयिल्ले आसा। कारण ह्या तरेची भयानक गोष्टी जेन्ना ह्या तरेची घटना घडटा, अक्षरशः मनशाच्या डोळ्यांतल्यान रक्ताचे आंसू भायर येता। आनी आयज ती एक महिला मुख्यमंत्री आसतना तिचे नेतृत्व सकयल ते सरकार ह्या आमचे डॉक्टर कम्युनिटीक प्रोटेक्ट करूंक शकना, हे एकदम दुर्दैवाची गोष्ट। म्हणजे आनी कसलें सरकार चलयता म्हाका खबर ना। आमच्या गोंय राज्यान CCTV पासून आमच्या डॉक्टरांचे जे कितें मागणी आहा ते आमी आमचे डॉक्टर बरोबर आमी आसा, सरकार डॉक्टर बरोबर आसा, हांव हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तेंचे बरोबर आसा। आनी आयज आमी जेन्ना आमी आमचो कायदो स्टेट सब्जेक्ट असल्या कारणान ट्वीक करपाची गरज आहा, ते ट्वीक करून आमी प्रायवेट हॉस्पिटलाची सिक्युरिटी आनी महिला डॉक्टरांची सिक्युरिटी आमी प्रोटेक्ट करपाक प्रायवेट हॉस्पिटल भायर आमी दवरचे ना। फक्त सरकारी हॉस्पिटलाचेर उलोवपाक हांव आयज तुमकां आपोवंक ना। प्रायवेट हॉस्पिटलाक बी आमी तांकां एंगेज करून प्रायवेट हॉस्पिटलाची बी वेगळे तरेचे नियंत्रण, वेगळे तरेचे मेकॅनिझम करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। पण दुर्दैवाची गोष्ट की एक महिला मुख्यमंत्री आसून महिलांचे दुख्ख आनी ती भावना ती पळोवंक शकना। आनी म्हाका दिसता की सगळ्या गोष्टीक राजकारणाच्या दृश्टिकोनान पळोवपाची गरज ना। पूण आमच्या राज्यान, एक आमच्या गोंय राज्यान आमी आमचे महिला डॉक्टर्स आनी महिला जे डॉक्टर्स आनी महिला स्टाफ हांकां योग्य तरेचे प्रोटेक्शन आनी वेवस्थीत ह्यो गोष्टी करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले। मडगांव नगरपालिकेन एका फाटोफाट एक आर्थीक घोटाळ्याची प्रकरणां मुखार येत आसा। फेस्ताचे सोप्याचे 17 लाख भायल्या भायर गायब करपाचे प्रकरण ताजे आसतनाच आतां वायफाय बिलाचे 17,000 रुपयांचे नवे गुड्डुलासाव उक्ताडार आयला। ह्या प्रकाराक आदलो मुख्याधिकारी जबाबदार आशिल्ल्याचो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान केलो। मडगांव नगरपालिकेत फेस्ताच्या सोप्याचे 17.5 लाख रुपया भायल्या भायर गायब करपाचे प्रकरण ताजे आसतनाच आता वायफायाचे गुड्डुलसांव उक्ताडार आयला। मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हो प्रकार उक्ताडार हाडला। नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराच्या कोतान ह्या प्रकाराक आदलो मुख्य अधिकारी जबाबदार आसा खंय। 17.5 ते हांव वसूल करतलो,
तातूंत आमचो एक्सिक्युटीव चीफ ऑफिसर खुबसो जबाबदार आसा. हांव ते वसूल करतलो. खूब जाण 17.5 जाल्यार तातूंत भितर 17,000 एक 17,000ची फॉर्जरी जाल्ली कडेन आं. म्हज्या म्हायती प्रमाणे कशें आसा पळय 17.5 लाखाची तुमकां पयलीं ब्रीफ केल्ले कडेन आसा. ज्या वेळार म्हजे नदरेक आयलें तेन्ना वेळार हांवें तें ओपन केलें. नाजाल्यार तें आज पर्यंत जो पर्यंत कोणा कडल्यान लिपून उरता आशिल्लें. म्हाका दिसता गोमंतकान म्हजे इंटरव्यू घेतिल्लो 17.5ची आनी एक भानगड जाल्ले कडेन आसा. हांव सांगता आनी तातूंत भितर ह्याय चीफ ऑफिसर त्याच चीफ ऑफिसराची इनवॉल्वमेंट आसा. कळ्ळें न्ही. वायफायाचें करेक्ट. वॉचर एक नांवान केल्ले कडेन आसा आनी चेक एक नांवान काडले कडेन आसा. आतां 17,500 हे डायरेक्ट मडगांव म्युनिसिपालिटीचे जे वायफायाक बील पे करपा आशिल्ले तें बील पे करता म्हणून आपले नांवार चॅक काडिल्लो आसा आनी हाजेर जो पयलींचो CEO आशिल्लो ताजी सायन आसा आनी हे पयशे जे 17,000 आशिल्ले तेय बी योगेश शेटकाराच्या एकावंटाक गेल्ले आसात. आज चेअरपर्सनाक आमी ह्या बद्दल विचारलें तेन्ना चेअरपर्सनान सांगलें की 17.5 लाख आपूण कशेंच मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या उदकां वचपा दिवपाना, आपूण हे रिकवर करतलो. पूण हाका जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार तो फॉर्मर CEO गौरीश सांकवाळकर, कारण हाजे अंडर हें सगळें जाल्लें आसा. आनी तांणी एग्जाम्पल दितना हें 17,000चें एग्जाम्पल दिल्लें आसा की कशें मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 17,000 हांणी आपल्या डायरेक्ट पर्सनल एकावंटाक घाले. म्हणजे जो चॅक म्युनिसिपालिटीच्या एम्प्लॉईचेर काडलो आनी ताजेर सायन आशिल्ली ती गौरीश सांकवाळकराची. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार. मांद्रे पुलिशेन गुळी वखदां तस्करी प्रकरणात सय्यद आसिफ जिब्रान हाका अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 1.5 लाखांची 4.64 ग्रॅम गोळी वखदां जप्त केली. सय्यद जिब्रान आगरवाडोत चोपड्या गोळी वखदां विकपाक आयिल्लो तेन्नाच ताका पुलिशेन अटक केली. अंजुण वाठारांत वाडपी आवाज प्रदूशणा आड अंजुणकारांनी सलग तिसऱ्या दिसा आंदोलन केले. अंजुण आनी वागातोर वाठारांत नायट क्लबांचेर नेम मोडून राती 10 वरां उपरांत मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजयतात. ताचो थळाव्यांक त्रास जाता. जो मेरेन मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजोवप्यांचेर कडक कारवाय जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतलें म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. The march we will fight till we get justice. Till the noise pollution stops in Anjuna. Not only this ward or that ward, all over full of Anjuna. We want peace in Anjuna. We want a peaceful people who comes and enjoys the nature and and go back and remember the good memories of Goa. Not only drinks and drugs and this thing. In Anjuna, in front of my house, every day I see that from Dias and Exos, the customers are coming down drunk and we have to face them because of the traffic. Every day we have argument with them and they come and say sorry ma'am, sorry ma'am, sorry ma'am, every now and then. And every now and then we call the traffic police and police every now. We are tired of this. I don't know how authorities are not helping us. This past 8 years we are fighting for this property because of the noise. This is something totally even you cannot think about, yeah? How long he wants us to RTS fight? takes 6 months. 30 days, man. Only 30 30 days. And we are not getting an answer for the past 6 months. What is this government up to? What are these all hand in glove people up to? Are they only for themselves, filling their pockets? Are they thinking of the next generation? Are they thinking of our people around? Where is Anjuna going to be? What are we going to see the future of Goa? Is anybody responsible for it? Answerable to this question? Right from the CM to whoever. This is not right. Is a democracy. Is there democracy here? Celebrated Independence Day. Do we have any independence? Are we independent here? No. So what is all this? This is just hangama. It's a mockery of the entire constitution. केरी दर्यावेळ बेकायदेशीर पॅराग्लायडींग चालू आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसाळ्यांत पॅराग्लायडींग बंद आसता. अशें आसतनाय सगळे नेम फाटर मारून केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडींग सुरू आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. पळयात.
सायबर फटवणुकीचो आता एक नवो प्रकार मुखार आयला. लोकांक फोन करून तांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात समन्स प्रलंबित आशिल्ल्याचे कांय जाण सांगतात. देखून अशे तरेचो फोन आयल्यार लोकांनी 1930 फोन करून कागाळ करपाचें आवाहन सायबर क्रायमान केला. नमस्ते, यह हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है. आपके पास एक सम्मन अभी तक एकत्र नहीं किया गया है. कृपया इसे यथाशीघ्र एकत्र करें. सम्मन जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं या आयुक्त से संपर्क करने के लिए 0 दबाएं. Hello, this is the notification from High Court. You have a subpoena not yet been collected. Please collect it as soon as possible. For subpoena information, please press 1 or press 0 to contact Commissioner. नमस्ते, यह हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है. आपके पास एक सम्मन अभी तक एकत्र नहीं किया गया है. कृपया इसे यथाशीघ्र एकत्र करें. सम्मन जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं या आयुक्त से संपर्क करने के लिए 0 दबाएं. आता जो तुम्ही फोन कॉल ऐकलो असो फोन कॉल तुमकां येऊ शकता. हो नवीन प्रकारचो फ्रॉड जावन आसा. त्या खातीर जागरूक जाय. पयलीं फोन येताले की तुमकां तुमचे बायक किडनॅप जाला, बाबू किडनॅप जाला, तुम्ही पैसे दियात. पूण आतांचे जे फोन कॉल्स जे आसा ते तुमकां येतले की तुमचे कोर्टाचे समन्स उरल्या, तुमकां नोटीस येयल्या, त्याचे पयशे भरपाक येयला. 0 दाबा, 1 दाबा. पूण अशें कांयच न करता तुम्ही जागरूक जावपाची गरज आसा. सायबर क्रायमान हो ऑडिओ कॉल मुद्दाम पब्लिश केल्लो आसा. अशे फोन कॉल जर तुमकां येत जाल्यार तुम्ही जागरूक जायात आनी 1930 ह्या हेल्प नंबराचेर कॉल करा. नाल्यार cybercrime.government.in ह्या सायटीचेर वचून तुमची कंप्लेंट तुम्ही रजिस्टर करू शकता. जागरूक जायात, सतर्क रायात आनी सावधान रायात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव नेक्स्ट पंडित. फाटलीं 20 वर्सां रोमी कोंकणीचेर अन्याय जाल्लो आसा. तेन्ना आमच्या वावराची दखल घेवन रोमीक अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेवची अशी मागणी दालगाद कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष तोमाजीन कार्दोज हांणी केल्या. फाटलीं 20 वर्सां जालीं रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवंक ना. जावं ते ओपिनियन पोल वा हेर कोंकणी भाशे खातीरची चळवळ आसूं, आमी सदांच तेंको दिला आनी कोंकणी भाशेक वयर काडपाक वावर केला. रोमी कोंकणीकूय फावो आशिल्लें स्थान मेळपाक जाय अशें स्पश्ट मत दालगाद कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष तोमाजीन कार्दोज हांणी मांडलें. आता हे जे बेनिफिट्स दिल्या ते बेनिफिट्स दिले म्हणून कोंकणी रोमन स्टेट हाका आमच्यांनी ऑफिशियल स्टेटस मेळ्ळा म्हणून येता. ऑफिशियल स्टेटस जर मेळोंक जाय जाल्यार तो ऑफिशियल एक्टान येवपाक जाय तातूंत उलोवप. हो पयलो स्टेटमेंट. दुसरो स्टेटमेंट जो आसा तो एकलो म्हणूंक लागलो की नो इनजस्टिस वॉज डन टू कोंकणी रोमन स्क्रिप्ट when Konkani Devanagari script was given official status in the official language. खरेपणी ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट हातून ऑफिशियल लँग्वेज मीन कोंकणी मीन्स कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट हें घालून तांणी फक्त कोंकणी मध्ये फूट घातली ना पूण आख्या गोंयच्या कोंकणी समाजामध्ये फूट घातली. इनजस्टिस केली ना म्हणटा ती सारकी फोट. कित्याक जेन्ना गोवा कोंकणी अकादेमी घडली तेन्ना एक कमिटी केली गोवा कोंकणी अकादेमी चलोवपाक. 16 वांगड्यांची कमिटी. ह्या 16 वांगड्यांमध्ये फक्त रोमी लिपीचे पाटलावदार आसा. 16, 14 आनी 2 इतलेच न्हय. जेन्ना जी कमिटी आमच्या कोंकणी साहित्य अकादेमी निवडली हांगासर कोंकणी आसा ती एडवायजरी बॉडी थिंगा आसा फॉर कोंकणी इन साहित्य अकादेमी निवडली. तातूंत 11 वांगड्यांचो समिती आसा ही एडवायजरी कमिटी. पूण आमकां त्या 11 मदले फक्त ह्योच रोमी लिपींतलो उरलेले सगळे देवनागरी. तेच भायर गोवा कोंकणी अकादेमीन जेन्ना रोजगार संधी उपलब्ध केल्ल्यो तेन्ना लेगीत रोमी कोंकणी भाशीकांक चड पसंती दिवंक नाशिल्ल्याचें कार्दोजूंचें म्हणणें. देखून रोमी कोंकणीन केल्ल्या वावराची दखल घेवन अभ्यासक्रमात तिचो आस्पाव करून घेवचो अशी मागणी ह्या वेळार दालगाद कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष कार्दोज हांणी केली. गोवा कोंकणी अकादेमीन जेन्ना स्टाफ घेतलो आपणा 12-13 जाण आसले तातूंत एकलो वा 2 रोमी कोंकणीतले उरलेले सगळे देवनागरी. 12
अशें तर पॅटर्न पयशी सगळ्याक आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, मागीर कला अकादमी, आता दियान अकादमी, ह्या स्वताचे ह्या इन्स्टिट्यूशनांनी रोमी कोंकणी पाटलांदारांक एम्प्लॉयमेंटाक घेवया, पूण अशें जावना. Not even 10% of the followers of Roman Konkani has been given jobs in different districts. So, अशें इतलें जालां आसतना जाल्यार कशी म्हणून येता रोमी कोंकणी आनी तांच्या पाटलांदारांक नीट केल्या. In reality, injustice is done to Konkani in the Roman script by making Konkani and Devanagari script as the official language. आमचे दोन मेन मागण्यो म्हळ्यार ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान रोमी लिपीक देवनागरी लिपी वांगडा एक सारकें स्थान दिवचें, आनी दुसरी मेन म्हटल्यार इस्कॉलांनी रोमी लिपीन कोंकणी शिकोवपाक संदी दिवची. हें कोणूच मानून घेयना, कोण कानार धरिना, आनी त्या खातीर आयज पर्यंत हें अशें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. एनओसीच्या नांवाखाला पयशे खावन वयल्यान घराच्या बांदकामाची मोडतोड केल्ल्याच्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण साळ पंचायतीची पंचवांगडी दिव्या नायक हिचो घोव देविदास नायक हांणी दिलां. ह्या प्रकरणा फाटल्यान राजकारण आसूं येता, वेळ येतकीच सगळें स्पश्ट जातलें अशें ताचें म्हणणें. घर बांदकामाक एनओसी दिवपाच्या नांवाखाला साळ पंचायतीचे बायल पंचवांगडीचो घोव देविदास नायक हांणी आपल्या कडल्यान पयशे लुटल्यात. पयशे दिवप बंद करतकीच ताणें हेरांच्या मजतीन आपल्या घराच्या बांदकामाची मोडतोड केल्ल्याचो दावो दिप्ती नायक हिणें केल्लो. ह्या प्रकरणात दिप्ती नायक हिणें शुक्रारा सांजे दिवचल पुलिशेंत देविदास नायक आनी हेर 5 जाणां आड कागाळूय दाखल केल्ली. दुसरे वटेन दिप्ती नायकान आपल्याचेर केल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण साळ पंचायतीची पंचवांगडी दिव्या नायक हिचो घोव देविदास नायक हांणी दिलें. घर पाडच्या पयलीं सर म्हाका सांगलें की पंचायतीक मातशें कितें भागोवचें पडटलें म्हणून. म्हटलें बरें सर, म्हटलें कितें तें म्हाका तुमी सांगा आनी भागोवया म्हटलें. एक दीस असो आमगे तो येयलो आनी तेणी म्हटलें पंचायतीक दिवचें पडटलें. बरें म्हटलें. मागीर म्हाज्या कडेन कॅश जे आसलेले घरान पळय 20,000 ते ताका काडले आनी दिले 20,000 पळय तो घेवन गेलो. आतां म्हटलें तूं कशें चालू कर ती कितें आसा ती. बरें म्हटलें. तेच्या उपरांत हांवें एप्रिलान घर पाडलें म्हाजें आनी हळू हळू म्हाजें काम चालू करीत गेलें. जशें म्हाजें काम चालू जाता तशें तेची डिमांड वाडत चल्ला. मागीर म्हाका लागलो 10 दी आनी फुडें कोणाक दिवंक जाय. मागीर आनी पेपर ना आनी हें दी. म्हाजे सर सगळे डॉक्युमेंट लिगली आसलेले, फक्त कितें जमीन ती म्हाज्या नांवार नासलेली. हाऊस टॅक्स आसा म्हाज्या नांवार, लायट बील आहा म्हाज्या नांवार, उदकाचें बील म्हाज्या नांवार आसा. आनी हांव आतां त्या धाकट्या भुरग्याक घेवन थंय रावतालें 4 वर्सां जालीं. तेन्ना म्हाका कोणूय त्रास करूंक नासलेलो सर. जाल्यार ताका तेणी म्हाका डिमांड करीत गेलो. देवदास नायकान म्हाका डिमांड करीत गेलो आनी 10 आनी 20 आनी 30 अशें करता करता लास्ट तेणी म्हाका सांगलें तुका 50 दिवचे पडले. 50 तो 1 लाखार पावलो. 1 लाखार सर पावलो. मी म्हटलं तुका एक पेपर म्हाज्या हातीन पंचायतीन का दिवंक ना, हांव तुका कित्याक पयशे दिवं सगळे म्हणून जालें सर. जाल्यार तो म्हाज्यान तेचे मातशें बाजाबाद जालें. हांव कितें करता, हांव पंचायती कडेन डायरेक्ट वयता आनी थंयसरूच पळयता म्हाजें कितें काम. म्हाका एनओसी बी तेंचे करता आनी रिक्वेस्ट करता आनी मागता आनी म्हाजें काम चालू करता. तूं हितून हें करूं नाका. मागीर अशें करना तेणी म्हाका धमकी दिली की तूं घर कशें बांदता तें पळया म्हटलें आनी तूं घरान कशें रावता तें पळया म्हटलें. ताका लागून हांव डायरेक्ट पंचायती कडेन गेलें. मॅडमीक मेळ्ळें. मॅडम अशें जालें. त्याच राती पंचायती कडेन वयच्या आदले दिसा राती तेणी तेचे कोण तरी जे जमीन नांवार आसले तेचे नातवांक तेंच्यांनी सांग तेचे कोण तरी ते फ्रेंड तेचे फ्रेंड तेंचे नातू आनी हो स्वता येवन त्या दिसा म्हाजो घोव घरान नासलेलो. तो गेल्लो फ्रेंडा कडेन. हांव म्हाजे 1.5 वर्साचे चेडूं आसा ते रावताले आनी रातोरात हेंच्यांनी कितल्यांक 9:30 पावणे सुमार म्हाजें चेडूं न्हिदला आनी हांव लायट बंद केली. बरो हेंच्यांनी घबाघप सगळे म्हाजे ते खांबे पिलर आसलेले सिमेंटाचे पिलर आसलेले भितून ते तोडफोड तेंच्यांनी केली. तोडफोड करना बरो सोमतें हांव गेलें. म्हाज्या घोवाक फोन मारलो. सोमतें हांव घोव घेतलें तेच्या फ्रेंडाक 2-3 घेतलें आनी हांव गेलें पुलिशनार गेलें. सांगलें पुलिशनार अशें सर जालां म्हटलें. सर म्हणली तांकां आपय मारली. सोमतें इमिजिएटली सरान तांकां आपयली. 13 तारखेक सर आमकां तेणी 11 सुमार सकाळीं आपयलें. हांवें सर टोटली एप्लिकेशन बरयलें आनी गेलें. तांकां आपयलें. ते म्हणूंक लागले सरान तेन्ना एक्शन घेतली. तेंचेवर आपण समती एक्शन घेता मारलो. पण ते तेन्ना सराच्या फुड्यान म्हाजे सॉरी मागलें. हे पांया पडलें मारलें हाचे फुडें आपूण तुज्या वाटेक वचना. तूं घर कितें बांद मागीर कितें जाता आमी उलोवया म्हणूंक लागलें. मी म्हटलें बरें म्हटलें. तरी पण हांव घरा येयलें. म्हाजें हळू काम चालू केलें. चालू करना बरोबर परत तेंच्यांनी परत तेंची थंय येवन दादागिरी करूंक लागली. आज
मोबाईलमध्ये मीडियामध्ये मी जो एक व्हिडिओ व्हायरल करताना बघितला आहे की एक बाई माझ्यावर आरोप करते की मी तिचं घर मोडलं आहे, पैसे मागितले म्हणून आणि तिला त्रास देतो आहे. पण यात काही तथ्य नाही. तिचा उपयोग ते माझ्या राजकीय जे माझे शत्रू आहेत ते तिचा उपयोग माझ्या विरुद्ध करून घेतात. मी वेळ आली की सदर पुरावे जे काय आहे ते मी उघड करेन. मी सर्वांना सांगू इच्छितो की माझा या प्रकरणाशी तिचं घर मोडतोड झालं काय झालं याचा माझा काहीच संबंध नाही. कारण तो प्लॉट जो भूखंड आहे तो माझा नाही, मी त्याचा मालक नाही. त्यामुळे तिला त्रास देण्याचा माझा काही प्रश्नच येत नाही. मजगती साळ पंचायती वतीन शेनवारा देवीदास नाईक आणि अनिकेत नाईक हांच्या आड दिवचल पुलिशेत कागाळ केल्या. पंचायतीच्या नावान पैसे घेवपाच्या प्रकरणाची कारवाय करची अशी मागणी पंचायतीन पुलिशे कडेन केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा पुलिशेन ड्रग्स तस्करी करपी आंतरराज्य रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ड्रग्स तस्करी प्रकरणात युगांडाच्या 2 नागरिकांक अटक केली. तसेच तांचे कडल्यान सुमार 20 लाखांचे कोकेन जप्त केले. युगांडाचे हे दोग विद्यार्थी शिकपा खातीर पुणे आयिल्ले खंय. पुण्या सावन ते गोंयांत ड्रग्स घेवन येताले. हे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत बस स्टँडाचेर सापळो रचून काल रातीच तांकां अटक केल्ल्याचे उत्तर गोंय पुलिस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगले. म्हापसा पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छा केस क्रैक किया है जिसके अंदर इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है. दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वन मिस्टर सेस्तामू एल्विस. ही इज़ 29 years old. He is a resident of Uganda. Presently he was staying in Pune, Maharashtra. And the other person who has been arrested has been identified as one Mr. Umar Lukwago. He is 27 years old. He is also from Ugandan nationality, and he is a resident of. He is presently staying in Pune. इन दोनों के पास से हमें कमर्शियल क्वांटिटी का नारकोटिक सब्सटेंस मिला है. सेस्तामू एल्विस के पास से हमें 103 ग्राम नारकोटिक सब्सटेंस मिला, जो अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से और ड्रग टेस्टिंग किट के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से वी आर सस्पेक्टिंग इट टू बी कोकेन. इसके अलावा जो दूसरा है मिस्टर उमर लुकवागो, इनके पास से हमें 102 ग्राम नारकोटिक ड्रग मिला है विच वी सस्पेक्ट ऑल्सो टू बी कोकेन. इन दोनों ड्रग्स की जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है दैट इज़ वी एस्टिमेट टू बी अराउंड 20 लाख रुपीज़. इसके अंदर जो जिस तरीके से ये केस क्रैक हुआ ये काफ़ी एक तरीके से हमारे लिए एक अच्छा इसमें सीख रही, क्योंकि काफ़ी समय से हम जो बस स्टैंड्स हैं, रेलवे स्टैंड्स हैं और टैक्सी स्टैंड्स हैं वहाँ पे हम लोग अपने इंटेलिजेंस अपने सोर्सेज के थ्रू डेवलप कर रहे हैं ताकि कोई भी सस्पेक्टेड अगर आदमी वहाँ पे आए तो वो हमारे साथ पुलिस के साथ एडवांस में इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम उनको वहीं पे पकड़ सकें. ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोर्जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी जमीन रुपांतरण प्रकरणात जे कोण घुसपल्यात तांचेर कारवाय जावची अशी मागणी मोर्जे बाटीवाडींतल्या तळाव्यांनी केली. गांवच्या अस्तित्वाचेर हावळ येवची न्हय ह्या उद्देशान मोर्जेच्या तळाव्यांनी गांवच्या मानाच्या देवाक गाराणे घातले. ही हडप केल्ली आसा आनी जे प्रॉपर्टीन जर आमी वयतलो जाल्यार आमकां ते वचांक दिनात. इतकी वर्सां केस चलता, 14 वर्सां जाली, तेचेर कोणीच हें करूंक ना, काम बंद आसलां. आणि काल जो सरपंच झालो ह्याने एनओसी दिली आणि त्यांनी काम स्टार्ट केला. सगळा फोडून घालून त्यांनी विल्हेवाट लायली जमनीची. अख्खो डोंगर फोडलेलो आहा. त्या वक्ता हेचेर गव्हर्मेंटान आणि आमच्या आमदारान लक्ष घालून तसोच प्रमोद सावंतान भितर लक्ष घालून ह्या गरिबांक आमकां न्याय दिवचो इतक्याच हेंचे कडेन मागता. दुसऱ्या कळसालिंगा बोंबले भरणी तो आज 12 पंचायत देव जेव्हा तू जळाचा काळ केले चतुर्सीमा आकारलाय सातापुताची मर्यादा मानले देव पंचाकृत तू पुरी येतो भरिंगा त्याप्रमाणे तू कांडीवास वस आणि आज जेव्हा कांडीवास तो आज ध्या लेकरांची राखंडा ज्याप्रमाणे जेव्हा आज तू पूर्वाचो दे जेवचा अवघड सवासी आज तुझ्या येलीच्या फळाने तुका अमृताचा फळ डोवला तर कित्यासाठी आज जी त्यांची जागा द्यावा
आज पूर्णपणान घेऊन देवा आपणाच्या सुवादी करून लेकरांक थंय वागपाचे बंद केल्ले आहा, रस्तो केल्लो आहा. आज त्या थोल्ल्या वाडा वयलो वचांक देवा कोणाकच वाट ना. थोल्ल्या वाडा कडेन जर वयतलो तर देवा आज पूर्वाचो जो काय चाळो मेळो आहा तो सगळो देवा भायर दवरचो पडटा, थोल्ल्या वाडाच्या हातीन दिवंक ना. त्याच प्रमाणे आज जाता काय आहा तो देवा आज रस्तो बंद करून आज तो अग्रवाल आणि कोण प्रीतम रेड्डी आज ह्या आणि घाई असे हे 3 मनीस आहात. ह्या 3 मनशांनी संपूर्ण जमीन हडप करून आज लेकरांच्या तोंडार पान फुसलेला आहात. आणि तितून देवा कोणी मिनिस्टर असू, आमदार असू, कोणी असू काय लागाना. आज माझा जो पूर्वज आणि जाणट्यांनी जो काय अक्रेकलेला आहा आज ह्या लेकरांचा भाटयेकारांचा तो भाटयेकारांचा त्यांका तू दिवंक जाय अशा पद्धतीन तुझ्याकडे मागणा मागतोय. आणि हे कोण जेव्हा गावासून कोणी असू, पंच असू किंवा देवा मंत्री असू, आज तेजो सो तू घे आणि ह्या तिगांक 3 दीस जावच्या पयलीं देवा शासन करून तुझ्या थंय हाडटले तरच तू खरो देवा आज 12-15 धनी राखणदार आज तू खांदी वच नीतकारी अशी तुझ्याकडे मागणी मागते ती मान्यता. टी टाईम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक